सो हांगासर पायनॅपल पळयात सामके पळय गे बरे अशें वयर जाला. सो हे पळयात आवय काटे आहा सामको रेड खूब जाला. हे पळयात खूब जाला. हे पळय गे. सो हांव समजलें हें खावपाचें पायनॅपल खंय पण न्हू खंय ते जस्ट शो खंय ते तेच म्हणटा हांव अशें केन्ना पायनॅपल जायना. क्यूट दिसता सारकें बरें काटे तोपता सामके. ही खंय वता झाड लावून हें झाड व्हरया पळया पयलीं चल चल पळय मागीर. हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरीं आसा. सो आतां आमी वयता जेवपाक खंयचें रेस्टॉरंट हें तुमकां सांगतात. सो भायर सरला 2 जालीं हांगासरूच. हां कितें म्हणटा तुजे काडना लोक म्हणटले कोणाच्या घरा गेला आमकां दाखवूच ना म्हणटले. हेजे ते काडपाक खूब व्हडलें झाड ना ते काडपाक पुरो आतां. हय न्ही. ओके सो आमी आतां वयता जेवपाक. ओफिलिया लसता आपल्या काडनाका खंय ते पळय ओफिलिया वयता पळय आपल्या काडनाका खंय. सो आतां आमी वयता रेस्टॉरंटार गिरदोली न्ही आंटी गिरदोली यो आमगेर आमगेर न्ही आं ते रेस्टॉरंटार यो आमगेर अशें नांव आसा. रेस्टॉरंट नांव बरें आसा यो आमगेर. तुमी आमगेर येवशी जेवपाक या तुमी या आमगेर प्रॉब्लेम ना. ओके सो भायर सरला पळोवया कशें आसा रेस्टॉरंट. हांगचे आमकां न्ही तितलें चड रेस्टॉरंट इतलें आयडिया ना. ना आसूं फर्स्ट टायम जेवून पळोवया. जेयल्या शिवाय कळना न्ही. फर्स्ट टायम आमी फर्स्ट टायम वयता आंटी फर्स्ट टायमूच वयता. चल चल या पळोवया कशें कितें आसा तें यो आमगेर. सो हांगासर आमी पावली आसा यो आमगेर आनी हें रेस्टॉरंट न्ही ट्युजडे बंद आहा. सो हें पळय अशें आसा. ओके आनी तुमकां न्ही हांगा एड्रेस दाखयता की गिरिदोली म्हणून हें पळयात ट्युजडे क्लोज्ड. सो हें पळयात आंबली मोल गिरिदोल. सो हें रेस्टॉरंटाचें लोकेशन बी कितें आहा न्ही हांव घालता डिस्क्रिप्शनाक. ओके फर्स्ट टायम येता आमी ह्या रेस्टॉरंटान पळोवया कशें कितें आहा तें. सो बरें न्यू बांदलां खंय हें रेस्टॉरंट. सो पळोवया कशें कितें आहा तें. सो आंटी केन्ना येवंक ना खंय सो म्हटलें चल या म्हटलें. सो हें पळयात अशें आसा. सो हें पळय चला हॅलो यय ओके सारकें जातलें चल ठेव येस तुम्ही ओनर तुम्ही. सो बरें आहा रेस्टॉरंट ते पळय बरें न्यू बांदलें आसा न्ही. 1 year जालें सगळें आसा हांगा. सो कितें जाय तें ऑर्डर करात. न्ही रुची काडून घ्यायची मेन्यू घेतलो. सो आमी स्टार्टर बीन थोडेशें ऑर्डर केल्लें आसा. मागीर आमी बाकीचे मेन मेन्यू मागीर ऑर्डर करतले. सो दाखयता तुमकां मागीर बरें हांगासर. आनी हांगासर न्ही तुमकां थाली मेळचें ना अशेंच मेन कोर्स नुडल्स बिडल्स रायस आयटम सगळें ड्रिंक बीन सगळें मेळटा. सो हांगासर आमी घेतला क्रिस्पी चिकन. क्रिस्पी आसात आनी भायलो जो मसाला आहा पळय सामकें टेस्टी आहा बरें आहा. सो हें आसा स्क्विड्स बटर गार्लीक. ते स्क्विड्स बटर गार्लीक न्ही टू गूड बरें आहा टेस्टी आहा सामकें. सो हें आसा फीश फिंगर. सो हें आसा शिणाण्यो रवा फ्राय. फीश फिंगर बरें आहा टू गूड न्हू शिनात फीश फिंगर बरें आहा. सो हें आसा एग फ्रायड रायस बटर चिकन घेतला आमी. सो पळोवया म्हणजे ट्राय करया बटर चिकन
आणि नान घेतला आणि रोटी. सो बटर चिकन इज टू गुड. सो केन्ना आमी अशें बटर चिकन बी घेयना. खबर आमी तशी थालीच घेता, हांगा थाली ना न्ही. सो बटर चिकन सामकें बरें आसा आनी फ्रायड रायस सामकें लायट, चड अशें ऑयली ना, बरें आसा. सो यो आमगे रेस्टॉरंट तुमी मुद्दम येवपाचें. इतलें बरें जेवण, काय अशें कंप्लेंट ना, सगळें बरें आसा. शिणाण्यो न्ही सायजीन मातशें धाकटें आसलेले, पण शिणाण्यो न्ही बरें फ्रेश आसलेले. सगळें बरें आसा. फ्रायड रायस, बटर चिकन तरी टू गुड. ट्राय करा हांगासर बटर चिकन, बरें आसा. ओवरऑल जेवण आमकां खूब लायक जालें. जरी आमी फर्स्ट टायम येयला आमकां मुडप जावंक ना न्हू आनी मुडप करूंक ना आमकां तेंच्यांनी. हेका जाय आसलें फ्रायड रायस आमी, आनी ताका लायकूच जालें फ्रायड रायस. शिव म्हणटालो आनी बटर चिकन ताका लायक सुना आतां खूब. सो दुसरें ट्राय करया म्हटलें. हे ओवरऑल बरें आसा. येवचें तुमी. इफ दीस सायड तुमी येयले न्ही जाल्यार यो आमगेर रेस्टॉरंटान येवचें जेवचें. नांव बरें आसा. खूब लायक जालें म्हाका यो आमगेर. सो तुमकां न्ही हांव दाखयता बील. सो हें पळयात, फीश फिंगर 350, बटर चिकन 280, रोटी प्लेन 35 रुपीज एक, चिकन क्रिस्पी 250, स्क्विड्स बटर गार्लिक 500, मागीर मसल्स रवा फ्राय 500, एक फ्रायड रायस 280. सो अशें आसा बील. सो हें पळयात. सो हांगच्यान तुमकां व्यू दाखयता. बरो आसा. सो हें पळयात, बेस्ट व्यू आसा. रिलॅक्स सामकें, कोणाचो आवाज ना, बोवाळ ना, बरें आहा. हांगाय तुमकां बसून जेवंक मेळटा. सामकें बरें आहा. सावकाश देवात. सो आमी येयल्ले आसा यो आमगेर रेस्टॉरंटान. नांव सामकें युनीक, खूब लायक जालें आमकां. ओनर आसा. ओनर नांव सांगा तुमचें. Hi, my name is Joseph DeCosta and I'm the owner of Yo Amgir Family Restaurant, Goa. We are specialized in bone and more especially in seafoods. ओके. सो जेवण पयल्लें आसा आनी जेवण अक्षरशः बरें आसा, कांय कंप्लेंट ना. Thank you so नुस्तें much. सामकें फ्रेश, फ्रायड रायसाक चड ऑयल ना, कांय ना, सामकें बरें आहा. आनी हांव तुका रिक्वेस्ट करता की तुमी येवचें हांगा यो आमगेर. आमगेर न्ही आं, ह्या रेस्टॉरंटागेर यो आमगेर येवचें आनी फूड ट्राय करचें. कळ्ळें न्ही. न्ही सर. So please come and support us. We are Yes. Goans. Please हय come. हय Thank हय. you गोवन so गोवन much. आमी एकमेकांक सपोर्ट करूंक जाय. Thank you ओके. so much. थँक्यू. Yes. बरें करून. Yeah, thank you so much. God bless. Yeah. हांगासर न्ही बरी अशी झाडां लायल्या. तूं पळयात, बरें दिसता. कितें म्हणटा, पार्किंगाक बी कांय टेंशन ना. हांगा पार्किंगाक बरो स्पेस आहा. हे पळयात. सो पावली आमी घरा म्हणजे कासार रायस. ओके, तीच पावली. ओके. तो आयचे ब्लॉग कशे आसलेले कमेंट करात. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर.